सर्व जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातील आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजांत मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सोम्या मेरडटा ओडा मोनाक तुका लग्नता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म सोयको तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो एक कुटाम जावन सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे वेदी बोवारी संगाता जमल्या आयची देवस्तुती जेजूक आमचो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण सगळ्या काळजान मानून घेवंक आपोणें दिता ह्या कुरपेच्या काळार आमच्या दयाळायेच्या करण्या मुखांत तेंतेसवांचेर जैत व्हरून सोम्याच्या पास्काच्या मिस्तेरांत वांटेली जावंक कुरपा मागया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो करस्माच्या प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराच्या देवस्तुती आमी हांगासर आसां आनी आयची वाचपा आमकां आमी प्राचिताची भाव भयणी जावन आसां आनी हो प्राचिताचो काळ मागण्यान उपासन दान धर्म करून आमी करसूंक आसा आनी अशें करतना आयलीचो तेंत सवां फुडें करून ताजें जैत व्हरूंक आमकां आयची देवस्तुती आपोवणें दिता तर आमी मागया प्रत्येक दिसांनी आमी साव वेळार आमी बरी क्रिस्तांव कातोलीक भाव भयणी सावन जेजून क्रिस्तान आशिल्लें तें मोगाचें बोगसाण्याचें मागण्याचें जिवीत जियोन आमी कुरपा वयर कुरपा जोडूंक आमचे पातकां आमी वळखून घेवया देवाच्या नेपेलाचें बोगसाणें जोडया हांव पातकीन सोपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सांगता मना चिंतून तोंडां विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायत्या पातकें केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध ह्या पासून सुदारता आमकां मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनाती काळात म्हणून प्रार्थना सर्वपददा देव आमचे काकोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर प्रार्थुया सपुददा देवा वर्सान वर्स आमी ओ प्राचित काळ भक्तीन समरमताव पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूज्य जेजू स्नान घेता सारण्य गेलो थंय 40 दिसांचे उपावस आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिशद जाली आनी तो जैत भोवन जालो तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दंडवण करूंक आनी देवचार लागीं झुजोवंक आपयताय हे परिशेंत आमी तुका दिनवासी रावूंक आनी जैते भोवन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बोळ्यान आमकां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप
देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करता आनी तारवांतली तुमचे सवें भायर आयल्यान त्या सर प्राणयां लागीं, सुकण्यां लागीं, जनावरां आनी रान मनजती लागीं आनी गोंयच्या सर मनजती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो, परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवट जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राणयां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणाय ही. म्हजें दोणू कुपांचेर हांव घालतलों. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुणां तें जातलें. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमा करतना कुपांचेर तें दोणू दिश्टी पडटलें. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासाक हाडटलो आनी सर प्राणयांचो नाश करता तसलें उदकाचें आवड ह्या फुडें येवचें ना. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर, तुजो सर्वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी होणाच्यो. तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर, तुजो सर्वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा, तुजे मारूक म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरून म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरना आसा. तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर, तुज्यो सर्वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी होणाच्यो. उगडास कर सर्वेस्परा, सुरवेर तावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदींच विसरा नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगार आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्परा, तुज्यो सर्वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी होणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुखाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडटा. कालत्यांक सतच्या मार्गान तो सोलून व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुज्यो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्परा,
मोगाच्यो आनी विश्वासी कोणाच्यो तुझो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पर तुझो सर्वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी कोणाच्यो. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निरपराधी जाल्यारी अपराध्या पासत म्हणजे आम्हा बापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मरण पावलो. कुडीन ताजो जीव काडलो जाल्यारी आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो आनी ह्या आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदे नासलेल्या आत्म्यांक सुवार्ता प्रगट केली. आनी आदी मागा एका वाटेन नवे तारू बांदून आसल्या वेळार आनी एका वाटेन देव दीग शांतीन राखून आसतना सतमानूक इन्कार केल्लें. त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात उदकांतल्यान उतरोवन बचाव जाल्ले. तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप. हें पवित्र स्नान आंगाचो चिकोल धुवन काडिना, बगर देवा लागीं एक बरें अंतस्कर मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. वो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. देवदूत, अधिकारी आनी शक्ती ताका काळजावन आसात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेवरी राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका देवा, महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करसिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान मुंजाती मोदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करतले. जुवांक धरून बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावला. पातकी जिनी बदला आनी बरी कबार सतमंता. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एकपटें एकलो तरणाटो जपान देशाच्या एका गुरू लागीं उलोवंक लागलो आनी म्हणालो, म्हाका तुमचो शिश्य जावंक मन आसा, शिष्य जावंक मन आसा. आनी गुरू म्हणालो, वन्ना शिष्य जावयेत, ये. आनी तो तरणाटो आयलो आनी गुरून सांगलें ताका बॉस म्हळें. आनी वो तरणाटो विचारलें, खंय बसोवपाक जाय? केदेल ना, बांक ना, खंय बसोवपाक जाय आमी? ताका राग आयलो तरणाट्याक. करून सांगलें बस. तो बसलो
मागीर गुरून ताका इल्ली टी दिली पिवंक आनी कपांत कॉप पडलें आनी टी वतून रावलो आनी वो गुरू टी वतना टी भायर पडटाले कॉप भरून जावन टी भायर वचून आसली आनी तरणाट्या परत राग आयलो तुमकां दोळे दिसना तुमकां दिसना की तुमकां टी पुरा भायर येता कालें करतात आनी गुरू म्हणालो इट इज बेटर टू स्पिल द टी दॅन टू लिव विथ द इगो टी वेस्ट जाल्यार वडना पूण तुज्या तें आसल्या अहंकारांत जियोवचें तें कश्टाचें आनी तें बरें न्ही मोगाचें न्हू खरेंच मातसो काळ प्राचीन तसो काळ आमी कालते जावन आमी पातकी म्हूण वळखून देवा तशी पाटी मेटां काडचो काळ जावन आसा संस्कृत भाशेंत लेंट हाका उपवास म्हणटात उपवास उपवास म्हळ्यार उपास न्ही उपास करूंक आसा पूण उपवास म्हळ्यार टू लिव विथ समवन हू इज वेरी डियर टू यू उपवास म्हळ्यार आमकां कोण मोगाची आहात गे तांच्या सांगात जियोवचें कोण आमकां मोगाची जेजू न्ही सदां तुमी पयलें सर्गेचें राज मागीर तुमकां सक्कट मेळटा म्हूण सांगलां जेजून तें जाल्यार जेजू सांगात जियोवचें जावन आसा कंडिसान आमकां खरेंच आनी म्हळ्यार खरेंच म्हळ्यार 40 दीस मात न्ही तें जाल्यार आमचे जिणे पर्यंत आमकां उपवास आसा आमी जेजू सांगात आमी जियोवंक आसा मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो प्रख्यात तत्वशास्त्र सॉक्रेटस म्हणलें उतरां एन अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग आमच्याच जिवनाचें एक अवलोकन आमी करना जाल्यार चिंता आटेना जाल्यार प्रत्येक जाण आमचे आत्मी जिणे विशांत तें जिवन जिवनचें व्यर्थ जावन आसा आनी तुमी तुमचें जिवन आत्मीची बरी जाय म्हळ्यार इराद्यान तुमी हांगासर आयल्यात कित्याक देवा मुखार कलते जावन ताची बेसांवां जोडूंक तुमी आशेतात पापसाय फ्रांसीस म्हणटा हांवें हाचे पयलें सांगलां डोंट टेक फॉर ग्रांटेड युअर स्पिरिच्युअल लायफ बिकॉज इट इज अ बॅकबोन ऑफ युअर लायफ तुमचे आत्मी जिणी जियोवंक तुमी गळाय करनाकात बाद गण्य कित्याक म्हळ्यार त्या तुमच्या पाठीचो कोण आसल्या बरें जावन आसा तुमची आत्मीक चिनी म्हाका न्हू किर्तनगार किर्तन 42 आनी 63 आमी वाचता कशें एक मेरो उदकाक ताणयता गी तशें आमी देवाक ताणयता ओ गॉड माय गॉड आय लॉंग फॉर यू म्हजे देवा हांव तुका राखून आसा आनी सांत आगोस्तिना म्हणलें उतरां ताणें बूक बरयल्या मस्तू ताची एक बूक जावन आसा कन्फेशन्स आनी तो पयल्या बुकान पयल्या अध्यान तेचो सांगता आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू आमची काळजां तकल्यांत आस आज आमी हांगासर रितीरेक येवन आमी देवातान तो विशय घेवंक समाधान जोडूंक आमी आयल्या त्याच जेजून तुमकां आपोवन दिला आमकां आपोवन दिला मातेचो वांदील अध्याय 11 वळ 25 30 आनी 1 पर्यंत तुमी कश्टांतल्यान वाजून वयतले म्हजे थंय येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो तें जाल्यार खरेंच म्हजो काळ प्रत्येक जावन आमची पातकी जिणी सांडून आमी देवा सरशी फाटीचो काळ जावन आसा आनी पोर सिंच्या बुधवारा आमी पवित्र सिंज आमच्या तकलेर आमी घेवन आमी कशी ही 40 दिसाची पयन आमी जे म्हूण आमी आमकां कळयला आमच्या मागण्या मुखांत्र उपास करच्या मुखांत्र आनी दान धर्म करच्या मुखांत्र मोगाच्या भावांनी भयणीनो पयलें उतार वा पयलें चिंतप आमचें जावन आसा जें आय एम ए सिन्नर हांव एक पातकी जावन आसा पाप साहेब फ्रांसीस तो पाप साहेब जावन त्या वर्सा तो ब्रिझीलाक गेल्लो आनी ब्रिझील फाटीं येतना विमानार एकल्या पत्रकारान सरलें पाप साहेब एका वाक्यान तुमचेंत जिवनाचें एक चित्रण म्हाका दिता गी आनी पाप साहेब म्हणालो हांव एक पातकी जावन आसा आय एम ए सिन्नर देव पातक्याचो मोग करता पब्लिकान आनी फारिजेव मागोवंक गेले फारिजेव तकले उखोलन सक्कट जाणा आसल्या बरी नित्यवन मनशा बरी तो उलयलो पूण पब्लिकान एक पातकी हांव एक पातकी जावन आसा म्हणून तकली सयत उबार नासतना देवा कडेन आपणाच्या पातकांचें बॉक्सांनी मागलें आनी देवाक ताचें मागणें मानवालें तें जाल्यार आमी पातकी जावन आसा आमी पाता केला म्हूण देवा कडेन बॉक्सांनी मागूं आमी फाटीं आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन देव आमकां बक्षिता जाक्यो तो जेजूक पळोवंक आशिल्लो
आनी जेजून सांगलें सकला ये म्हाका तुज्या घरा रावोंक आसा आज सल्वास हांव तुज्या घरा आयला कित्याक तो पातकी म्हणून वळखलो केन्ना आमी पातकी म्हणून वळखा केवळ कुमसार येतना मात्र न्ही जिणेच्या हर एका घडये आमच्या कोशार्दाचें एक पुरीशा करून आमी पातकी जावन आसा आमी नितीवंत न्हय आमकां देवाच्या कुरपेचें बॉक्सांची गरज म्हणून आमी चिंतल्यान देवाच्या बॉक्सांनी आमकां लागता तसो बरो सोर ताणें देवा लागीं बॉक्सांनी मागलें तशें मोरी मागदेलीन पातका वळख जाल्ली पेद्रू ताणें जेजू नेगार केलें पूण बॉक्सांनी मागलें आनी देवान तांकां बॉक्सांनी दिलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी आज करिज्माच्या पयल्या आयताराचें मीस आमी आचरण करता वाचपां आमी आयकलें आनी ह्या करिज्माच्या 3 आयतारांनी ते पोरण्या सोल्ल्यांतले वाचप 3 सोल्ल्या तेगा कडेन केल्ल्या ते सोल्ल्या विशयान उलयता आयच्या पयल्या वाचप देवान नोवा कडेन केल्लो सोल्लो आनीक पुरवां अब्राहमा कडेन देवान केल्लो सोल्लो तिसरा आयतारा मोइजे कडेन देवान केल्लो सोल्लो आनी तेच 10 उपादेश आमकां दिल्ले सोल्लो केल्लो नोवा कडेन 40 दीस आमी ह्या आयच्या वांजेलांत मार्काच्या वांजेलांत आमी आयकलें 40 दीस म्हणून आमी आयकलें आनी आमी ह्या करिज्मा सकाळी 40 दीस आनी आमकां गोत्ता 40 दीस कित्याक म्हूण ते नोवाच्या काळार पुर्तुगाला हांव रायिल्लें 40 दीस आनी रात केवल नोवाचें कुटाम मात बचाव जाल्लें मागीर परत्यान मोइजे तो सिनाय पर्वतार देवा सांगता 40 दीस आनी रात आसुल्लो मागीर ताका देवान 10 उपादेश दिल्ले तशेंच एलिया प्रवादी जेजेबल राणी तान फोळण दवरलो तो जेजेबल राणी ताका जिशी मारी पळयताली आनी 40 दीस आनी रात ताणें पयन करून होरेब दोंगरार पावल्या उपरांत थंयसर ताका कान दिता देवाचो दूत आनी तो परत्यान घट जावन ताचें पयन मुंदस येता आनी तशें इस्रायल परजा 40 दीस आनी रात म्हणयत ती अरण्यांत आसले वा त्या बसयल्ल्या गांवां पयन करच्या पयलें तशेंच आमी दावीद आनी गोलियेताची काणी आयकला गोलियेतान इस्रायलांक 40 दीस आनी रात कश्ट येयल्लें आनी ताच्या उपरांत दाविदान येवन ताका सलवयल्लें तशेंच देवान सांगिल्लें जोना प्रवादीक 40 दिसां उपरांत निनवे नास जातलें म्हूण सांगलें आनी जेजूय जोआन बाप्तिस्ता तावन पवित्रान घेतल्या उपरांत 40 दीस तो अरण्यांत आसलो आयचो वांजेल आनी आमी 40 दीस हे करेज्म वा प्राचित्वाचो काळ आमी आचरण करता मागीर 40 दिसां उपरांत पास्कांचें फेस्त येता परत्यान 40 दिसां उपरांत जेजू सर्गार सोडटा अशें 40 दीस आनी हर एक पोटी 40 जाल्या उपरांत बरेपण येता आयिल्लें नोवाच्या काळार तो पुर्तुगाल आयलो उपरांत नवें रचन देवान केलें एक सल्लो केलो आनी मुखार हांव नाश करचो ना मोइजे देवा लागीं आसल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत 10 उपादेश मेळ्ळे अशें आमी 40 दीस उपास केल्या उपरांत आमी पास्काचें फेस्त आमी आचरण करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेलार आमी पळयल्यार आमकां 4 संगती आमकां समा गोत्तू जातात आनी त्यो जावन आसात जेजूक प्रेरकत्म जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो 40 दीस ताणें अरण्यांत करशिल्लें त्या वेळार सैतान ताका नाडून नासलो रान मनजात्याचे मदें आसलो आनी देवदूत ताची सेवा करताली जेजूक कित्याक अरण्याक गेलो प्रेरक आत्म्यान जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो अरण्य म्हळ्यार कालें रान म्हळ्यार कालें आसा ती बिरांकूळ तिका आमकां बेन दिसता रानांत वचोंक न्ही रान मनजाती आसात खावंक आनी सोमाक कांय मेळना आनी थंयसर देंवसारी आसात देंवसारा नाटचें चड आनी ह्या प्रेरक आत्म्यान थंय गेलो पूण जेजू थंय एकलोच नातुल्लो कोण आसले जेजू सांगता देवदूत ताची सेवा करतले आनी ती आसल्या वेळार जेजूक तेंतसांवां आयलीं ह्या जेजूच्या तेंतसांवां टेम्पटेशन ऑफ जिजस तिनी वांजेलिस्ट बरयतात मातेव मार्क आनी लूक पूण मार्काचें वर्शन ल्हान आसा खाली 3 वस्वर मात पूण मातेवाच्यांत आनी लुकाच्यांत जेजूचे तेंत सकयली म्हूण टेम्पटेशन कसलें म्हूण ताणें सांगलां थँक गॉड लुकान आनी मातेन बरयलें आमकां गुत्वान आहलें मातेव खाली जेजूक अरण्याक गेलो आनी थंयसर सैतानान ताका नाडलो म्हूण मात बरयता आनी आमकां गोत्ता 3 तेंत खंयचें आयिल्लें म्हूण न्ही जेजू बुकेल्लो
एखादा तूं देवाचो पूज जाल्यार पातोळाले उंडे कर. तशें जर पोरवा आतां वयर व्हरून दाखोवन सगळे एक जेरुजलेम दाखोवन तुवें म्हाका नमस्कार केला हें पूर हांव तुका दितलो वैभव ही राजवडगी पुरा. आनी एक तूं देवाचो पूज जाल्यार सकलो वूड आनी देव तुका तुका बचाव करतलो रक्षण करतलो. त्या म्हणल्यार देवाची पुरुशी आमी करून नजो. पूण मार्क काले देवाक तेंचे सव आयली मात म्हणून. पूण गरजेचो विशय जावन आसा आमकां हर एकल्याक तेंचे सव येताच. तें तेंचे सव येवचें म्हळ्यार तें पाताक न्ही. पूण तुवें तेंचे सव तें कान घेवन ताच्या प्रमाणे तुवें केल्यार तें जाता पाताक. पूण आमकां जेजू तो संपूर्ण मनीस जावन आसलो तें जाल्यार ताका तेंचे सव आयलें. पूण तो जैत वोन जालो. आमकांय मस्त तेंचे सव येतात जावं पळय कुटुंबांतावन हेरांतावन. पूण आमी जैत वोंत जावंक आसा आनी तें आमी उडास आमी दवरूंक आसा. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो ह्या करिस्माच्या काळार आमची जिणी जावन दी मग्न मुखांत आमी बळवंत जावया. प्रार्थनेच्या मुखांत देवा लागीं सरया आनी दान धर्म करून देवाचें बरेंपण जोडया. जेजून दिल्लो पयलो शर्मा जावन आसलो आयचो वांजेल मार्कोचो वांजेल अध्याय 1 अवस्वर 15 कळ्ळें तें पत्किजीनी बोदाला सर्गेंचें राज लागीं पावला पत्किजीनी बोदाला. तेन्ना जाल्यार पत्किजीनी बोदोवंक आमी फाल्यां म्हणचें नाका. टुडे सल्वेशन हॅज कम टुडे. सल्वासांव आजत आयला. आजत आमी सल्वास जोडच्या खातीर पत्किजीनी बोदलोवन बरें कुमसार जावन आमी येदोळच आमी कुमसार जाल्या आनी मुखारी आमी बरें कुमसार जावन देवा लागीं आनी पेल्या लागीं राजी जावया. आमेन. उबे रावन आमचो भावात प्रगटू सारया एकच देवाक म्हणटा सर्पद्वेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातो पोसलो खरो देव. तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैवासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या चडवणे पासत सर्गातान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुताता निपसाला. बापा आनी पुताता बराबर ताका समासर्को नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सदांच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमचो देव काकुळचो देव जावन आसा. पातकेचे मोरान तो आशेना पूण जिवीत तो आशेता. तेच जिवा देवा ती भरोसो दवन आमची मागणी देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. तांच्या मिसां वावरा वेळी येवच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताबेन दिल्ले परजेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदार दी. फुडें जावच्या एलिसवांत बरे फुडारी उपजय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या पिरगजीच्या सर्व पिडेस्तां आनी प्रायवंतां आनी प्रत्येक जावन मरणाचे तणीर आशिल्ल्या सर्व भावा भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी भोगचें एकसूरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांचें जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी ताळण्याचेर जैत व्हरून तुज्या पुताच्या उतरांक खालती मान घाल. मागण्याच्या बळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फूट करूंक पवित्रत्म्याची सखत लाभय. तशेंच तुजे सेवेक एकल्याकपणी विंचून काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. जिवितांत विविध रितींनी कश्टूंच्या व्यक्तींक तशेंच एकसूरपणांत आसलेल्यांक तुजो पवित्रत्मो लाभय.
जिणयेच्या कश्टां वेळार बावर्त सांडिनासतना बरोशान जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक मागण्याच्या जिवितांत दृढ आसूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. मोगाच्या नमस्कारान आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण कोण घरांत एक सुरी आसात, प्रायवंतां आसात, पिडेंत वळवळटात तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमच्या मंगळुरांत ती शांत समाधान सदांच आसून आमच्या समाजांत म्हणून आमी मागया. देवा आमच्या मोगळा बापा, हरगां आमी तुका फटयता वो बरो दीस आमकां फोव कर. हांगासर येवन मागणें करूंक, तुज्या पुता जेजूक आराधन करूंक आनी जेजूक सेवूंक. खऱ्या भावार्थान आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान प्रत्येक जाण आमकां येवची दिसपडटी येवचे ताळण्याचेर आमी जैत व्हरून आमी पदकाक पाड करून सदांच देवाच्या राजा भशेन तुज्या राजा भशेन मेटा काडूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां फोव कर. हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर ये बापा. उड्या वायना सोबी भेटयता ही देरी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बाबा. काणी मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर. यासक बापा संगी अर्पित ही जिली पवित्र कर ये बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पी सर्वदा आमार तू कर ये बापा. स्वीकार कर बाबा. काणी मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापा मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या दयाळ बापा, एकाच मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, तरी अनेका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ससनाचें जिवीत आनी तुजी पवित्रताय सुभामपणान आमकां परतून मेळटा. ह्या तुज्या फुंक्याच्या देण्या खातीर हे दिन वचण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या प्राचीत काळा पदकांतली आनी पदकाच्या कसलींतली सुटोवन तुज्या जिवितान आनी पवित्रयेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूं फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कसो गोड संतोशान संभ्रम तयार जावच्या तूं आमकां वर्सां वर्सो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूं आनी आमच्या पेल्याचे आगळे उमेदीन साखरे करूं तूं आमचे भितर नवें मन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी संभरमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळा तांचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखू आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर दळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता दारांचो सर्वेस्पर सर्गोनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सगळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सगळी तुका जय जय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कस मरां सोंसुव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोस समर्पूंची तेच बरें जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात बावर्त सगळ परगटुया सोम्याची सो आमी हो उंडो खाता आनी एकासिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवानीस आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत तसो उंडो आनी सोडूनाचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगे बापा पीठ पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबणीचे काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरान
आम्हा सर्वांचे तुझे मोळचे दिश्ट घाल आमच्या कश्टांत आमच्या दुकान आमच्या पिडेंत आमकां जायती सवकासाय दी आमच्या एका जिविताच्या हंतांत तो वांटेली जा आम्हा समेज तांची दया कर म्हणून मागता आसतना हर एक कश्ट जाल्या भुरग्या पासून आमी मागया ओंकार मेरे देवाचे मागीर संगती भगवान देव ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असे सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतन सम क्लारा बरोबर सश्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजून आमकां आमच्या पापा म्हणल्यार मागण्यांत आमच्या ताळण्यान पडून सोडनाका म्हणून शिकयला तेंच मागणें भक्तीपणी आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें तेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशो परमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दिवयात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया तो जावन आसा जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. शांती सागोरा आमच्या गळ्यार चढवटारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवी जीवदातारा मोगल शांती सागोरा आमच्या गळ्यार चढवटारा आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदातारा इतली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सगळी
जिवीत जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पयला सेवेक स्पिरितान आमकां धर भावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चळवळदारा जेजू आमच्या पोसणारा लब जिवीत जीवदातारा Sacrifice पेटयलो पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चळवळदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चळवळदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदातारा प्रार्थुया कुनवळ्या देवा तूं सदांच विश्वासी जिवे रसनेसो परतून केदींच बुडतुगोला नाश करचो नाय म्हूण नवे लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची कुणान जावंक मळबार उबारलेलें दोन दाखयलें सगळीं आमचीं पातकां जेजूच्या मरणान अगणित दयाळ्यान नाश करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रक्तान शांती बक्षांचो नवो करार तुवें सापलोय हे ताचे रगात आमी ह्या जेवणार घेतलां तांतूं आमी सदां तुज्या विश्वासीपणाची कुणां वळखून आनी आमी तुका विश्वासी रावन हेंच रगात आमकां बोळ दिवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वस्व तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो सर्वद्वेदा देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगळे आमी बसया मोगाच्या न्हू होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा वापरपाचो दीस प्राचीन काळाचो जायते जाणां तुमी ह्या रेतेरी घेवन रेते समावल्या देवाची वंशणार आशिर्वाद तुमी मागोवन घेतल्यात ह्या देखून तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक तरान आज पयल्या शुक्राच्या रेतेरीक जायतो वता संदेश जेजूच्या कश्टांत आमी वांटेली आनी ताचे ताणें त्या सुमळ्यांत रगत गमेल्लें आनी मात्र न्ही ते कश्ट सोंसून आमच्या खातीर नवें जिवीत दिल्लें अशें विशयांत सविस्तार आमी कश्टताना कोण आमकां आदार आनी त्याच प्रमाणे मिसाच्या बलिदानांत अवरबाईचो सरमाव दिवन आमच्या ते मागिल्ल्या आमच्याच वडील बापा पासत मानदीक बाप रॉके डिकुन्ना हांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच गायन मंडळी भजन आनी गायन मंडळी की आमी वर्त तरान देव बरें करूं म्हणटा
मोगाचेनो येवच्या शुक्रारा प्राचीत असो दुसरो शुक्रार आणि आमी दुसरो मिस्तेर नियाळतल्या आणि वो दुखीचो दुसरो मिस्तेर नियाळूंक आमकां रेतेर सोलोन व्हरूंक येतात. मानादीक बाप सिरील लोबो दिव्य ज्योती केंद्राचे डिरेक्टर उडपी ते आमच्या संगत आसतले आणि सगळे रेतेर ते सोलोन व्हरतले. येयात आणि रेतेरींत भागीदार जायात. दैविक कृतीक आमी वंदन करया. दैविक कृती नमन करया. दैविक कृती आमी अर्घां दिवया. दैविक कृती स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडलाले वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे. तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे. सलवाल्या गरीब देवा वाट्यान निक्षेप जाल्या राया. कुर्सार मेल्या आमार राजा उण्यान गुपीत जीवन धन्या. दैविक कृतीक आमी वंदन करया. दैविक कृती नमन करया. दैविक कृतीक आमी अर्घां दिवया. दैविक कृतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडलाले वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे. तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे. कुर्सार मेलोय तो रगत वाळून वेग मारताय पातक्यां कारोन. सुटका दिली सांखळी तुटोन कुर्बा धाडताय सगी धांवून. दैविक कृतीक आमी वंदन करया. दैविक कृतीक नमन करया. दैविक कृतीक आमी अर्घां दिवया. दैविक कृतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडलाले वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे. तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे. मोगार पुत्रा सवे आमकां मोई आशीर्वाद दिव आमकां. भगेन कुर्साचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन.